Then song A18. Misaci pet betogya tigyeta Git munon takayo gardiuya Calvari betor pung provistorta Eg monana me sanvato gevuya Misaci bet betogya tigyeta Git munon takayo gardiuya Calvari betor pung provistorta Ec morana me salvato gevuia Calvari bet novian tono sorta Christa cha morna ugdas coruia Ondo soro ibit in bodolta Chris mendria che mas rogot shivuia Calvari bet novian tono sorta Christa cha morna ugdas coruia Undo soro ibit in bodolta Chris mendria che mas rogot shivuia बाबाची पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी आमेन. आमच्या सोन्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं तुमचे सगळे आसूं. बाबणी दोवायचा आमी शुभ वर्तमानान आयकता जेजूस आपल्या शिसांक आपयता तांकां तयार करता आनी पाठयता हें काम जेजू आपल्या मनांत आसलेलो हेतू मनांत धरून हो बापाचो मोग दुसऱ्यांक परगडचो हो हावेस शिसाच्या मनांनी काळजांनी घालता हेंच काम दर एकल्याक आमकांय दिल्लें आसा जेजू आपयता आमकां तो आपल्या उतरान आमकां आपलो चोरो दिता आनी आमकांय शेळयो कश्यो पाठयता दुसऱ्यांक हीच खबर बापाची परगटूंक तर आमची जबाबदारी आमचें मिसांव आमी ओळखून घेवया आनी शिसां भाशेन आमी हो परगटचो वावर न्हयच फकत परगटप पूण दुसऱ्यांक इलाज दिवप प्रिचींग एंड हिलींग हें दोनूय काम आमकां दिल्लें आसा तें आमी करूंक वावरया ह्या मिसाचे भेटेंत आमी एडविजीस डिसुजा हिच्या मरणाच्या पयल्या वर्साचो उगडास करता तिका देवान सासणीक सूख फावो करूं म्हूण मागया तेच बरोबर लायनस फेर्नांडीस आपलो जल्माचो दीस पाळटा देवान ताचेरूय आशिर्वाद घालून मागूया आनी मिसाचे भेटेक तयार जातना आमची पातकां ओळखून घेवन देवाची आनी एकामेकाची बोगसणें मागुया हांव पातकी सरपरिगा देवा आनी तुमकां बाबा पडिलो म्हजो गुन्यांव चालून सांगता मनान चिंतून कानान सारून वायटा दारून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध ह्या पासत भगेल सदांच अकवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा पडिलो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सरपरिगा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं आमेन. सोमिया काकूत कर सोमिया काकूट कर क्रिस्ता काकूत कर क्रिस्ता काकूट कर सोमिया काकूत कर सोमिया काकूट कर प्रार्थना देवा आमच्या बापा पवित्र मुर्तीचे सगळे नेम तुवें तुज्या आनी पेऱ्याच्या मोगाचेर थारायले तुज्यो आज्ञा पाडून सासणाच्या जिविताक पावूंक आमकां फावो कर आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक आमेन. मुनियाच्या पुस्तका वेले वाचप देवाचें दोर एक उतर निर्बेल
ताका शेरोना येतोल्यांक तो एक दान. ताणें तुका बोबाट कोरिना जावं आनी ताचे मुखार तूं फोटकिरो जायना जावं. ताच्या उतराक कांय जोडूं नाका. 2 वस्तू हांव तुजी लागीं मागतां. हांव मरचे आदीं त्यो म्हाका दिनासतना रावूं नाका. लोटीकपण आनी फोटी म्हजे ताईं पयस कोर. दुर्बलकाय ना म्हूण गिरेस्तकाय म्हाका दिवं नाका. फकत म्हजो दिसपटोय रास म्हाका दी. म्हजे लागीं भरपूर आसून हांव तुका नाकारूंक पावोन आनी म्हणो सोर्वेस्पोर कोण? ओ दुर्बळकायेक सांपडोन हांव चोरूंक पावोन आनी म्हज्या देवाचें नांव बोश्टायन. देवाचें उतर हें देवाचे उतर. जबाब. म्हज्या पावलांक तुजें उतर उबारलेलो दिवो. जबाब. म्हज्या पावलांक तुजें उतर उबारलेलो दिवो. फोटकिऱ्या मार्गावेलो म्हाका पयस काडून व्हर. उपकार करून तुजी समर्थ म्हाका शिकय. संवसारांतल्या रुपया भांगरा परस म्हाका अदीक उंच मोलाची तुवेंच शिकयलोली समर्थ. जबाब. म्हज्या पावलांक तुजें उतर उबारलेलो दिवो. तुजें उतर सासणाक तोखता सर्वेस्परा. स्वर्गार तें सदांच स्थिर. तुज्या उतराक पालो दिवचे खातीर पातकाच्या मार्गाक हांव पांय दवरना. जबाब. म्हज्या पावलांक तुजें उतर उबारलेलो दिवो. तुज्या कायद्या वरवीं म्हाका जाणवाय मेळ्ळ्या. देखून फोटकिरे चालीचो म्हाका कांटालो दिसता. लोटीकपणाचो म्हाका कांटालो भोगता. संताप येता. पूण हांव तुजे समर्थीच्या मोगान पडलां. जबाब. म्हज्या पावलांक तुजें उतर उबारलेलो दिवो. उद्गार. सर्वेस्पराक सोय. देवाचें राज लागीं पावलां. जिवीत बदलात आनी शुभवर्तमान मानून घेयात. सर्वेस्पराक सोय. सर्वेस्पोर तुमची सवी आसूं. तुमचे सगळे आसूं. लुका पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून 12 जाणांक एकठांय आपोवन हाडले आनी सगळे देंवचार काडूंक तशेंच पिडा रोग बरो करूंक तांकां तांक आनी पदवी दिली. देवाचें राज परगट करचे खातीर आनी वायटकारांक बरी करचे खातीर ताणें तांकां अशें सांगून धाडलें. वाटेक दांडो, पोटली, गिरास, दुडू कांयच व्हरनाकात आनी दोडी आंगली तुमचे कडेन आसची न्हय. खंयच्याय एका घरांत भितर सरशात ते सुवातेवेले भायर सरपर्यंत थंयच रावात. जर कोणूय तुमकां घेना जायत त्या नगरांतले भायर सरतना तांकां एक शिडकावणी कशी तुमच्या पांयाची धूल पर्यंत झाडून उडयात. म्हणटच ते भायर सरले आनी वेतातूय शुभ वर्तमान परगटीत आनी पिडेवंतांक बरे करीत गांवां भोंवले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. बाबा भयणीनो, जेजू शिसांक पाठयता आनी वेच्या आदीं थोडी इन्स्ट्रक्शन्स कितें करचें तें तो तांकां सांगता. तांतलें एक मदलें तो म्हणटा, वाटेक तुमचे बरोबर कांयच व्हरोनाकात. म्हाका उगडास आसा
जेन्ना हांव यूथ डायरेक्टर कसो आसलो तेन्ना आमचे इंडियेचे जायते डिओसिसीचे डिरेक्टर असले आमच्यो जमाती जाताल्यो आनी तातूंत ह्यो जमाती जाता तेन्ना कांय पावटी कन्वेन्शन जाता तेन्ना 5 दिसांची 8 दिसांची तेन्ना आमचे मदें एकलो पाद्री आसलो तो ताचें बॅग सदांच धाकटें रोवपाचें बॅग धाकटें आनी आमी ताचे लागीं विचारताले कशें तुजें सगळ्यान धाकटें आमी तर 8 सेट ऑफ क्लोथ्स व्हेली जाल्यार 8 दिसांक ताचें 2च आसतालें तो म्हणटालो हांव 2च घेवन येता पूण येताना हांव रोवपाचो साबाव घेवन येता कित्याक एक घातलें दुसरे दिसा धुलें जाल्यार दुसऱ्या दिसा तें पोत्तें घालूं येता आनी म्हणटालो लेस लागेज मोर कम्फर्ट चड व्हरचे 8 सेट ऑफ क्लोथ्स हाडचे बलदेक एक साबाव हाडूंक ती बरें म्हणटालो नशें लेस लागेज मोर कम्फर्ट अशें म्हणटालो आयज जेजू असलेंच कितें सांगता वाटेक वेताना दांडो पोटली गिरास दुडू कांयच व्हरनाकात आमी भाव भयणीनो वाटेक आसा ही वाट संवसारी वाट ही वाट सर्गीची वाट आमी कितें घेवन वेता काय कांय पावटी संवसारी वाट चलतना इतलें आमचे लागीं पुंजायलेलें आसता खंयच्या कुरकुटान खंयच्या आलमारींत दवरलेल्यो वस्तू आसता त्यो केन्ना 5 वर्सां 10 वर्सां पर्यंत पडे ना पर्यंत पूण तरूय सुगूर करून त्यो दवरता आनी इतलें जाता की वेळ येता त्यो केन्ना पडोवंकूय पावना आनी त्यो उजारूय करूंकूय पावना सांबाळटा थोड्यांक ती एक संवय जाल्ली आसता की कितेंय मेवलें तें सांबाळीत रावंक घरूच एक भाशेन स्क्रॅप यार्ड कसो जाता म्हणटच आमची संवसारी वाटेर आमी जाय तें सांबाळटा हें म्हणटा बरें आसा सर्गीचे वाटेक आमी कितें व्हरता काय जेजू हो प्रश्न आमकां करता सर्गीचे वाटेक आमी कितें व्हरता कितें आमकां गरजेचें ह्यो वस्तू सांबाळटा त्यो कित्याक उपकारच्यो ना पूण जे कितें बऱ्यो दयाळ्यो करण्यो आमच्यो जाचे वरवीं आमकांच आमी देवाची आज्ञा प्रमाणे ताच्या मांडण्या प्रमाणे आमचें जिवीत घालता हें गरजेचें तें पडोवंक मागता जेजू म्हणटा वेताना वाटेक देवाचें राज परगटात पिडेवंतांक बरीं करात हें सांगून तो धाडटा उरलेल्यो वस्तूची दास्ती नाका तुजें काम फकत देवाचें उतर परगटप आनी दुसऱ्यांक बरें करप दुसऱ्या पासत बरें मागप हात धरून दुसऱ्याचेर बेसांव घालप भुरग्यांक बेसांव दिवप जावं हे भाशेन बरें परगटप आनी बरें आंवड येवप बाबडीनो आमी कूड आनी ओत्मो दोनूय आमकां आसा म्हणटच पुरो ना फकत ओत्मीकूच वाटेनूय केल्यार बुकेलेल्या पोटार एका भिकाऱ्याक सुर्गीच्या राज्याची खबर सांगप सारकें न्हय ताका घडये पयलीं बूक लागले जायत तें पडोवंक गरजेचें म्हणटच दोनूय बॉडी एंड सोल हे दोनूय आसात दोनूय ह्या आमकां आसलेल्या गरजांक आमी पावोवंक गरज दुसऱ्याच्या जावं कुडीच्या जावं ओत्मीक गरजांक कशे भाशेन आमच्यांनी ह्यो दोनूय गरजो पुऱ्यो करूं येता हें आयज आमी चिंतुया देवान म्हाका दिलां जाल्यार उदार जावया देवान म्हाका दिवना जाल्यार आसा तातूंत खुशाल जावंक वावरुया आनी वाटेक आमी वेताना कितें व्हरतलें हो प्रश्न दरेकले आमकांच आमी करुया सर्वेस्परा सृश्टीच्या रस्त्यार आमी तुका दिन वाचता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिला तो उंडो आमी तुका भेटयता प्रितमेन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो सासणाच्या सासणाक देवाचो
सर्वेस्परा सृश्टीच्या रचणार आमी तुका दिनवासता तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाखांचो सोरो आमी तुका भेटयता दाख वालीन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक पिवण जातलो सस्नाच्या सस्नाक देवाक जोय. म्हज्या बापापणी नमोशें तुमचें बलिदान सत बलिदा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. प्रार्थया सर्वेस्पर आमचे बापा तुजे पोरजेची देणी प्रसन्न जावन मानून घे ती बदलून जेजूच्या कुडी रोगताचो संस्कार आमकां आतां तूं घडोवन दितलोय म्हूण आमी भावार्थान सत मानता तर ह्या संस्काराचो भरपूर फोड आमकां मेळोसो कर म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सगळे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराताय वारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया वर्ष आमी करूं फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा सर्व कडेन सर्व जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो मोगान आमी ताचें मरण समरमता जिव्या बाबार्थान ताचें पुनर्जीवनपण परगडटा तीर बरवाशान ताचे मोहिमेवत येण्याक ओतरेकता देखून आतां देवदूत आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संवसार बदला तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराची नांवी येता ताका सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काळस घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काळस नव्यानी सासणीक कोराराचें रगत पातकाचें बोगसणें मेडच्याक तुमचें पासत आनी समेस मनशां पासत देवा रावतलें हे म्हज्या उगडासाक करात. पयलो उदकां दिवन बाबार्थाच गोठ परगटुया सोम्या जेजू तुजें मरण आमी समरमता तुजें पुनर्जीवनपण आमी परगडटा तुजे येण्याक आमी ओतरेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची कावस तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड रगत शेवतलें आमकां समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके प्रिजनीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलीप नेरे आमच्या गवळी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. सर्वेस्परा तुजे चाकन्नेची एरविजीस डिसुजा हिची काकूत कर तिका ह्या संवसारांतली तुवें आपोवन गेली जशी पवित्राना वरवीं जेजू बरोबर ती मेली तशीच ताचे बरोबर ती पुनर्जीवन जावं पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां तुजे इश्टा गतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर आम्हा समेस्तांची दया करून आमी मागता. लायनस फेर्नांडीस आपलो जोम दिसपाळटा तशेंच हेर दुसरी आपलो जोम दिसपाळटा तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. कोरोना व्हायरसाक लागून जावं हेर दुसरे पिडेक लागून जी कोण बोल्लीकेन आसा
तांकां तूं तुजी गोठाय फावो कर, तांकां तूं बरी कर. अकबार मरे देवाची माई सांगात ही भाग्योन धर्मृतान सर्व काणी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगात तुजी महिमा गावोक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. आमच्या सर्वंडाची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थना बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सर्वींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो रायज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तुजी आमची पातकां बोस, आनी आमकां तायलें पडूंक दिनाका, पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सोरींच्या चुकाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोर वचन रेखतांव, तर आमकां तुजी उदार काकूळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक वचताची पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे पोरमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सावे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवं. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ली आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things and I desire to receive you in my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. प्रार्थना.
स्वर्गीच्या बापा, तुज्या संस्कारांनी तूं आमकां नवो जीव आनी बोल दिताय. आमचे असोगतायेक लागून परतून परतून आमी पडटात तेन्ना ह्याच बोळान तूं आमकां दोयेन उबार आनी सांबाळ. असो ह्या पवित्र जेवणांत आमकां मेळटा तो सोडवणेचो फोळ आमचे जिणेचे चालींत आमी बोगिसो आनी दाखयसो कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सावे आसूं. आनी सोर्पदुदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. गायन करुया F20. आमी दुसरो श्लोक गायतले. संसार सोबों पोरयान तुमचे संगाती हांव आसा. संसार सोबों पोरयान तुमचे संगाती हांव आसा. Okie prytwyr wocad mości bori kobor, soglia mon szansaga. Mocieši sakodat tumka dnia dilia, tidlioi paluk laja. Sonsar तुमचे संगाती आवासा. संसार सोपो पोरया तुमचे